तुज्या जिवितान फावो तितल्यो शिमो आसात वो गोडयेक तूं नकलो पासून त्या उतराचो अर्थ कितें तो तूं सुरक्षीत क्षेत्रांत रावता अपेक्षा दवरता आयचो प्रोग्राम पळयल्या उपरांत तुका सोसमी मेवतली स्वताच्या जिवितान सुरक्षा स्थापूंक कित्याक म्हत्वाचें तें आयज ह्या बासा भाशेन म्हाका सांगात दिता पॅस्टर अँडी स्टॅनली आनी ताची सोबीत गोरकान सँड्रा बरें देव बरें करूं अँडी आनी सँड्रा तुमी आदी आयला पूण पयले पावटी सोबीत बायल आमकां आमंत्रण दिवंक होय आमकां हांगा येवंक आवडटा आनी ह्यो वस्तू विशीं उलोवंक आमकां आवडटा बरें तूं जाणूय शिमो कितल्यो म्हत्वाच्यो त्यो म्हणजे लोकांचें जिवीत एक सोत मानूंक जायना तसलो घोंडोल जाला जायत्या लोकांक कित्याक तांकां शिमो नांत आपल्या जिवितान कोणाक वा आपल्या जिवितान कितें भितर येवंक दितात ते तांच्या दुडवांचे शिमो नांत उलोवपाचेर वा आनी कित्याचेरूच तर कोणाक पयलें उलोवंक सोदता म्हाका सांग शिमो विशीं तूं कितें शिकला आनी बरें आमी शिमो वयर उलयतात आमी सुरक्षा देवदूता विशीं उलयतात आनी म्हज्या भुरग्या बरोबर आमकां सुरक्षा दितल्या दुताचें चित्र आवडतात कारण एका हायवेचेर सुरक्षीत जागो जो जंय तुज्या मोटरान चलोवन येता जो सुरक्षा दितलो थंय ना जाल्यार तो सुरक्षा दितलो तुका देगेर तान पयस दवरता आनी आमी त्या संस्कृताच्या काळार जियेता जंय सगल्याक देगेर पावयतात तितली गिरेस्त जाय आनी आमी सगळ्यां जाणां जर तूं देगेर जियेतलो जाल्यार फकत एक ल्हान चूक पुरो आनी तुजें निसोडनोट जातलें तर एक सुरक्षीत दवरपी दुर्गाचो तात्वय आगोड कित्याक त्या दुर्गार मारून तुज्या मोटरार लुस्कोन येवंक शकता तर तुजें मोटर चलयतना वा तुज्या सोयरीतनी दुडवांनी जशें तुवें म्हणलां म्हाका दिसता सगळ्या क्षेत्रांनी गरज आनी कांय शिमो वो कांय दुर्गां स्थापूंक तूं कितें म्हणटाय त्या शिकोवणेन खंयच्या भागांत तूं कितें सांगोंक सोदताय आमकां बरें थोड्याशा भागांनी आनी म्हाका दिसता आमच्या काजारी जिवितान तितल्यो तोम आमी काजार जाल्यार तितल्याच आमकां थावे जाला की खुबश्या वागरांनी दुर्गाची गरज आसा काजार भितर पासून भुरग्यांक वाडोवंक दुडवांनी आमच्या वेळान आनी अँडी म्हाका म्हटलां तें आवडटा दुर्गा विशीं तें एक सुरक्षीत स्थान दाखयता म्हणटच आमी चुकोन ताच्या वयल्यान गेल्यार लुस्कोन तितलें जावचें ना दुसरे वाटेन तूं देग्या वयल्यान पडत जाल्यार लुस्कोन खूब जावंक शकता बरें एक मिनीट काजारा वयर लोय हांव जाणा आमचे सगळे प्रेक्षक काजारूय न्हय म्हूण पूण गोडयेक तुमी जायतींच न्हय जाल्यार तुमकां जावंक खोशी आसा तर कसली दुर्गा तुमी बांदूंक येवजितात काजारी जिवीत सुरक्षीत आनी बरें दवरूंक बरें आमी जायत्योच वस्तू चिंतून दवरल्यात आनी महान वस्त दुर्गांची ती ही तूं जाणय तुवें केन्ना दुर्गाचेर जबरदस्ती केलो तर तुका हांगा भितर अपराधी कशें दिसता आनी परत तूं सुरक्षीत स्थानार आसा तर आमकां एक व्हड आटकल ती एकसुरेपण प्रवास करूंक व आनी दुसऱ्या लिंगाचो मनीस बरोबर आसतना व तांच्या वांगडा जियेतना तर आमी एक शीम काडटात तूं जाणय सो आमी तें करिनात आनी तूं जाणय जायते फावटी अशें घडलां जेन्ना अँडी खंय प्रवास करता आनी कोण ताका सांगाताक वावरता आनी दुसरी भर एक बायल ताच्या सांगाता ती बायल मोटरान आसतली आनी तो म्हाका फोन करता आनी तो म्हणटा बरें परिस्थिती अशी आसा आमी दोगांय आसतली तूं जाणय तो तसोच फुडें वेतलो तो अशें न्हय तूं जाणय आमच्यान केन्नाच नेजो अशें न्हय पूण तो एक सुरक्षीत स्थान आनी ती एक व्हडली सुरक्षा आमी दुर्गा विशीं एक वस्त आसा तें तुजें अंतस्करण निटाय दवरता तर त्या खेरीत घडणेक म्हाका दिसता तशें जाता हांव एका हॉटेलान सकाळीं गेली आनी हांव एका इंटरव्यूक घेताली आनी ते कंपनीन एक बायलेक धाडलेली म्हाका सगल्याक भोंवडावंक बरें हांव सँड्राक सोडून खंयच्याच वस्तरे बरोबर मोटरान वचना म्हजे आदारी आसा ताच्या सांगाता पासून न्हय कोणूच न्हय म्हणटच अकस्मात हांव नकळो जालो कितें करचें तें होय म्हाका आठवेंच दिसलें पूण म्हाका आठवेंच दिसोंक कारण न्हय कित्याक बायबलीन एक आसा जें सांगता केन्नाच मोटरान एक वस्तरे वचूं नाका म्हाका आठवेंच दिसलें कित्याक ताच्या म्हज्या आनी एक कबलात केल्ली देखून आनी तो मुड्डो एक दुर्गाचो तुज्या अंतस्करणाक तयार कोत्ता पातो करिना सांग तुज्या अंतस्करणाक तयार कोत्ता त्या वस्तूंक ज्यो एक 2 पावलां पयस आसत तूं जाणय वायट परिणाम घडोवन घेवंक म्हणटच हांवें ताका फोन केलो हांवें म्हणलें बरें म्हाका मोटरान वेचत पडलो पूण तुजें जाणय तुजें अंतस्करण म्हणूंक लागलें सँड्राक फोन करून तूं गमय तर ही आसा किंमत एका दुर्गाची खरेपणी म्हाका उमेदीची कित्याक देव आनी म्हजे मदें सारकें असलोच वागणूक चलता जसो तुवें सांगला आनी आमी लोकांकूय तेंच करूंक शिकयला तूं जाणय हांव ताका म्हणटा भिरांती सांगाता मिरोंक वना सारकें वो एक गिन्यानाचो मुद्दो तूं जाणय जसो तूं एक काजारी दादलो खरेंच गरज ना तुका दुसरे वस्तोरी सांगाताक दोर दिसा मोटरान वचोंक आयज आनी फाल्यां आनी गोडयेक चिंतची वय हांव कांयच करपाक ना आनी केदींच करपाक न्हय पूण खरेंच केन्नाय आमी आमचे कुडीचेर चडूच बाती येता आतां तुवें म्हणटा तशें हांव लोकांक कांय कायदे घालिना हांव जाणो जायतोच लोक आसा जो असल्या वस्तू विशीं कांयच वायट पोलेना पूण कितलेच प्रश्न आडवून उरपाचे न्हय म्हाका वखदास आसा जायतीं वर्सां फाटीं एक दादलो आमकां काम करी आनी हांवें पळयलें म्हणजे आमचे कामदार भोव थोडे आसले फकत थोडोच लोक आसलो आनी हांवें पळयलें तो दर सकाळीं आमच्या एका चेडवाक 2 हात चाडटालो आनी
आनी तो काजारी आसलो आनी ते काजारी आसली आनी हें म्हाका बरें लागोंक ना आनी हांवें ताचे विशीं वचून म्हटलें तूं जाणा 2 हात चाडूंक जाय जाल्यार बरें पूण सगळ्या काड फकत एकाच चेडवाक हांगा विचून काडिनाका कित्याक खरेंच ताच्याय मनांत कांय नासलें तो 2 हात ताका कितें म्हणटालो म्हणटोच तर ताका एक ल्हान प्रश्न आसलो घरा लागीं ताच्या काजारांनी गोडयेक ताका मेलो ना गोडयेक ताचो घोव ताका 2 हात हाडिनासलो तो अकस्मात 2 हात आवडटा तुझा न्हय अशें घडटा कितले प्रश्न चुकोवपाचे जर लोकांन ही दुर्गाचो उपयोग केल्लो जाल्यार तुझा न्हय बरें उमेदीचें तें हें की जें कितें तो कोत्तालो तातूंत अंतस्करणाचो मातसो प्रभाव पडलेलो म्हूण कित्याक तुज्या काजारान आनी जी दुर्गा तुवें तुका बांदलाय तुका अशें दिसता हें घडपाचें जर कोण एकल्या दादल्यान दर सकाळीं म्हाका एक डोनट हाडलेलो तर तें तो तुका त्रास करपाचो जर तुका घोवान एक अस्तरी हाडलेली तर तुजी स्वताची दुर्गा तुका म्हणोंक लायलें जें कितें घडयेक शेवटाक 1 वा 2 काजारां मोडपाची वांटोवपाची पूण हो स्वभाव दुर्गांचो त्या कायदेशीर न्हय तूं तें कोत्तलो वो करचो ना अशें न्हय तें हांव खंय तरी रिस्क ओडटां आनी ती इतल्याक ओडूंक थारायलां म्हणटूच म्हाका अभ्यास आसा आनीक एका परिस्थितींत म्हाका अशें दिसता स्वताचें उदाहरण लोकांक बरें आनी तुमचे लागीं थोडे आसल्यार तें जाणो जावंक चड बरें एक दादलो असो खरेंच म्हज्या घरकाराचो इश्ट आसलो एक रात्री म्हाका इगर्जेन म्हणूंक लागलो हांव खोशी जावपाचो म्हजी बायल तुजे इतली सुंदर आसली तर आनी इश्टा म्हाका अशें दिसलें म्हणजे तो म्हजे सवे केन्ना अनुचित नासलो आनी तो म्हाका तोखणाय दिसता करूंक तो म्हजी तोखणाय करूंक सोदी सारकें. पूण आमी इगोर्जेतान घरा वेता पावतोच हांवें देवाक सांगलें आनी हांवें म्हटलें तें आयकोन म्हाका बरें दिसोंक ना आनी म्हाका आसलें तुका सांगोंक आनी आमी त्या विशीं मागणें केलें चिंतलें वय घोडयेक ताच्या मनांत कांयच नासलें तो ताचो व्हडलो बोबा करचो न्हय पूण देव आनी हांव कबूल जालें की केन्नाच आनी कितें म्हणत तर तेन्ना हांव ताचे बद्दल उलयतलीं म्हणटच हांव चिंता जर म्हाका तें आवडलेलें जाल्यार आनी चिंतलेलें तुझा न्हय जाल्यार घोडयेक दुसरे फावटी तो आनी कितें म्हणपाचो आनी तुझा तुका न्हय घोडेन तेन्ना सोडूंक हांव ताका लागपाचें. घोडेन सोडूंक लागपाची तसली तोखणाय मेलोंक आनी खरेंच चिंता जायतोच लोक गंभीर त्रासान पडटात आनी तांकां खबर पासून आसना ती थंय कशी पावली कित्याक ती सजमोना ल्हान कोले दाखवेल पिड्यार कोत्तात आनी तूं हें जाणा जॉयस आनीक एक वस्त दुर्गाची ती ही त्या विशीं आदींच चिंतूंक म्हत्वाचें कोणें तुजी आनी चिंतूच तोखणाय केल्यार त्या विशीं कुड्डे जावप न्हय वो कुड्डे जावन शेकी मोटोरान वो एक जेवणाक कोणा सांगाता वचोंक पूण असल्या वस्तू सगळ्या आदीं फुडें चिंतूंक आदीं चिंतून स्थापून तुजा न्हय आमच्या काजारान दुर्गांचें खेरीतपण कितें आसा तें आनी तांचेर थारावो घेवंक म्हाका दिसता आमी पाटी पळयत जाल्यार ह्या मुद्द्या भोंवतणी आसा की आमी संकश्ट आदींच येता तें पळयलेलें पूण कांय हें करूंक ना आनी मुन्यो 27:12 आमचो एक आवडीचो वर्स सूय म्हणटा शानो आसा तो संकश्ट पळोवन आलाशिरो घेता सादो मूर्ख वेता आनी त्रास सोंसता तर हे सगळे चिंतपा विशीं आनी आदींच त्यो वस्तू स्थापूंक आनी सजमोंक तें कित्याक म्हत्वाचें तें आनी उपरांत आदी फुडेंच ताचे बदल कितें पूण करूंक आमी हें केलां आमच्या भुरग्यांकूय शिकयलां परत तांणी फाराक पळोवंक आदार दिवंक ग्रांड कितें म्हणटात आनी गिन्यान कितें म्हणटात जायत आनी जो कोण बुद्धिवान सांगता चलता तो बुद्धिवान जाता म्हणचें म्हणणें आसा कितलेंच आसा गिन्याना विशीं आनी गिन्यान तो मोदली स्वाद भोगता तूं जाणोय की बऱ्याक जिवितांत तुवें कितें करचें आनी करचें न्हय तें म्हणटोच प्रश्न आसा तो हो खंयची वस्त करूंक बुद्धिवंत म्हज्या स्त्री कामदाराक सांगाता ऑफिस पिवंक सारकें न्हय हांव नकलो तें सारकें न्हय जाल्यार पूण तें बुद्धिवंत ना तें बुद्धिवंत न्हय आनी बुध आसलेलो प्रश्न तुका सगळें सिद्ध कोत्ता आनी असल्या जायत्या आडकोळींच्या भागान पळयतात म्हणटोच आमी आमच्या भुरग्यांक पयलो दिसतान शिकोवंक तजवीज केल्या परत चिंतून विचारुया बुद्धिवंत वस्त खंयची आनी जी सुरी आमकां तुजो करूंक हेतूर जाय 100% न्हयतलो आसल्यार तूं आजुनूय नकलो दुसऱ्या मनशाक तें कितें सांगता तें हय हेर सगळ्यांक कितें सांगता तें हय तुझा न्हय जर गरज तुवें कसल्या धंद्याच्या कामांत लागून ताचे बरोबर कॉफी पिवंक जाल्यार भायर वच खंयच्याय उक्त्या जाग्यार आनी त्या विशीं नोकरें करिनाका तुजे बरोबर कोणाक काडिनाका तुजो न्हय तशें तर परत सेंड्रान म्हणलें तजवीज करुया चिंतूंक त्या परिस्थिती विशीं आनी थारोवंक अदीक करून एक जोडपें कशें हें आमी कोत्तेली आनी कोच्ची ना आनी जेन्ना अशक्य जाता दुर्गा फाटल्यान रावंक आमी एकामेकाक फोन करून म्हणटलीं तर आजून कायद्याचें कांय ना तो एक पातकाचो मुड्डो पर्या न्हय आनी तुज्या अंतस्करान एक एका गिन्यानाच्या तत्वाचेर जागृत जाता न्हय फकत एक कालो वो दोवो कितें सारकें आनी कितें सारकें बरें असलो मुद्दो बरें हेच भागाचें कितें तुजा न्हय दुर्गा विशीं उलयतना लोकांच्या हातले कितलेशे भाग लागू करूं येतात तर दुसरो भाग वेळ आनी दुडू
आमच्या दुडवांनी आणि दुडवां बोगोर व्हडले आसात ते. आनी आदींच थारावो घेतलेलो आमी सदांच सगळे सांगतले म्हूण दुडवां विशीं आमी कितें करतात ते एकामेकाक सांगो न्हू एक कायदो आसा म्हूण आमी जाणो पूण ह्या शाणपण आनी एक वस्त जी आमी खरीच करतात आनी उपकार मागतात जोडप्या लागीं करूंक आनी हांव नकळो कितली आमची बुद्धी घेतात ती पयल्या दिसा थावन आमी हिशोब दवरला आदी ग्राफ कागदाचेर पूण आतां कंप्युटरा बेगीन जाता दर एक पयसो जो आमी सगळ्यांचेर खर्च करतात एका साद्या लेजर कागदाचेर तर सुमाना मदें म्हयनो सोंपतच आमकां एक स्वाद आसूंक जाय दाखोवंक दर एक पयसो जो आमी मोडला आतां म्हाका दिसता हें बरें फुडारीपण म्हणजे तूं म्हजो दुडवांचो मॅनेजर जाल्यार म्हाका जाय तुवें म्हाका सांगोंक तुवें दुडवांचें कितें केलां तें जर हांव देवाच्या दुडवांचो हिशोब दवरता हांवें म्हणून तयार करूंक जावंक जाय हे पळय हांगा गेल्यात आनी जर म्हाका सेंटराक गमयनासतना कितें घेवंक जाय तर एक ल्हान गांठ वाजता हांवें म्हज्या अंतस्कणाक शिकयलां की ना आमच्या काजारान आमी तशें करिना तो ह्यो साद्यो वस्तू आसात. बरें लोकांक तांच्या दुडवांची परिस्थिती जावंक गरज आसा जावन तूं एक एक पिराचो हिशोब दवरशी वो तूं म्हयनो सोमतोच हिशोब केल्यार जावंक तुवें कितलो खर्च केला तो म्हजी धूव आनी हांव उलयतालीं ताणें म्हटलें हांव एक अदमास पत्राक दवरतालें आनी उपरांत म्हाका संवय जाली ताचे विणे चलोवंक आनी ताणें म्हणलें हालींच हांव परत गेली आनी परत सगळ्याची सुटपास केली ताणें म्हणलें हांव अजाप जाली पयली वस्तूंची धोर कितें जाल्या ती दुसरी वस्त कडेक जायत्या भागांनी हांवें तितके ओगलो खर्च केल्लो आनी तुजा न्हय तूं चिंताय बरें हांव फकत हांगा एक पिझ्झा घेता वो कितें कोत्ता पूण मागीर म्हाका थावें जालो म्हयनो सोंपतच कितलो खर्च जालो तो आनी हांवें ताका सांगलें म्हाका दिसता कोणाकूय अशें करून बरें म्हूण चड बरें जावंक तुज्या दुडवांचें तूं कितें कोत्ताय तें आनी मागीर म्हणूंक ताचेर म्हाका फावो तितलो फायदो मेळलो काय म्हाका दुडू खर्च करपाचें आडोंक ताचे वयर वो तें घेवन हांवें आनी कितें केल्यार बरें होय आमी हिशोब धरिना तर जाल्यार वस्तू आतां भायर वरवीं पावतात. खासार वाटूंक पळता तुजा न्हय एकामेकाक गमोंक आनी कितें मोडटात पळय तें पूण बोट खासार वांटोवपी एकामेकाक बोटां दाखोयनासतना तुजा न्हय सो तूं नकलो तूं म्हयन्याच्या शेवटाक वो वर्साच्या शेवटाक पावतस तूं चिंताय म्हजी माय दुडू खंय गेलें काय तुवें ब्ला 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 होय तुजा न्हय तुवें हिशोब दवरला तुज्या म्हयन्याचो शेवटाक तूं 3 म्हयने वो वर्साच्या शेवटाक खरेंच पळय येता बरें हे हांगा आसात हे दुडू हांगा गेल्ले बोटां दाखोवंक गरज ना तुवें कितलें मोडलें हांवें कितलें मोडलें तें तुजा न्हय आनी हें आमकां बरें दुरीक जालां. उबें जाता रिणांतलें पयस रावंक एक दुरीक एकामेकाक थंय उलोवंक एक दुरीक आमकां आमचें गूट सांबाळून दवरच्या कितल्योश्यो वस्तू एक दुडवांची पद्दत करतात जी आमकां फावो तितलें पयस दवरता त्या प्रश्न सवय जी आयज कालच्या जोडप्यांक आसता तर परत हो एक कायदो न्हय तो एक गिन्यानाचो मुद्दो तो एक कायदो न्हय वेलाचें कितें कित्याक हांव जाणो जेन्ना तुवें वेलाची खबर केल्ली हांवें चिंतलें हें एक जावंक जाय जातून जायतोच लोक उमेद दाखयता आमी विसय घेतल्यार उपल्यान हांव तो मुद्दो पळयतली बरें चड म्हत्वाचें दर एका भावार्थ्यान आपल्या जिवितांत दोरगा बांदूंक कित्याक आमी जाणो आमचो दुस्मान देंवचार एका वागा पोरी भोंवता कोणाक गिरासूंक मेवता तें पळोवंक पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें सारकें आसा ताचें तें करून येजो आमी परत येतली आमची भासाभास चालू दवरूंक परत येवकार अँडी आनी सँड्रा स्टॅनली आयज म्हज्या वांगडा आसा भासाभास करूंक म्हत्वपण आमच्या जिवितांत सुरक्षीत दूर गांव उबारूंक तर आमी प्रेक्षकांक भास दिल्ली जर ती आमच्या सांगाता प्रोग्रामाच्या पयल्या भागान आसत तर आमी खबर करतली आमचो वेल उजार करतात त्या विशीं कांय शिमो सुरक्षीत दुर्गा वयर उलोवंक आनी म्हाका दिसता उरलेल्या प्रोग्रामान हाचे वयर आमी घडयेक आमच्यान उलोवयात आनी सगळोत खोशी जातलो पूण तुमकां जाय त्या विशीं आमी उलयतलीं पूण आयज जाणो वेल आयज आमचे लागीं कोणाकूच ना तर हांव जाणो सगळ्याकूच तितलोच वेल आसता आमकां सगळ्यांकूच सुमाराक 7 दीस मेवतात 24 वरां दिसाक आनी तरूय कांय लोक फलादीक आसात आनी ती कितले करूंक पावतात आनी हेर लोक कांय करिनात पूण आपलो वेळ ओगडायतात तर आमकां आदार दिया तुमी जाणात हे आमी जेन्ना आमी पयलेच ही इग्रो सुरू केली 16 वर्सां फाटीं आमी एके परिस्थितीन पडलो सेंट्राक आसलीं आमकां दोगां ल्हान भुरगीं आसलीं चड ल्हान ते तिसरे फावट गरबेज आसले आनी एक इग्रो सुरू करताली आमी आमकां थावें जालें कोण पूण फोटो चलो म्हूण म्हाका फावो तितलो वेळ नासलो हांव म्हज्या कुटुंबाक इगोजे लागीं फोटयतालो आसलो वो म्हजे इगोजेक फोटयलो आसलो आनी बापूय जावपाचो आनी तूं जाणूय देवान म्हाका तसलो घरकार जावंक आपयलेलो आनी एका पास्टराच्या घरा व्हडलो जालो म्हणटच तूं जाणोय म्हाका तो भायर कोवलो म्हणटच हांवें एक निश्चय केलो आनी हांवें आमच्या वडिलांक कितें सांगलें जाणो जर आमच्यान इगोज
सुमाराक 45 वरां म्हजो वेळ दिवन जाल्यार आमी अशें करुया. पूण आमच्यान तितलेंच करूंक जातालें, कित्याक हांव पाटी वळोन पावचो ना अशें चिंतून की अदीक बरें आसलें. हांवें इगोर्जेक फटयलेली तर न्हय म्हजे फामिलीक फटोवंक. म्हणटच तो एकय जिविताचो निरोप जालो आनी म्हाका दिसता तातूंत आमकां आदार मेळलो. आवय बापाचे भुमिकेन पासून आमी एके मिनिटान सेकंडान त्या सुटावें कोत्ताले. समजोंक जाय तुवें खरेंच शिमो नेमूंक जाता, खरेंच तुवें शिमो थारोवंक गरज ना, तर तूं जाणय वेळार पडटा ते गरजेक निमाण्या वेळाचो थारो आमच्या वळेरीचो दिसपोट करूंक पावतले. जाय ते बरें आनी कोत्तलें म्हत्वाचें आसा तें आमी सोडूंक दितलीं. म्हणटच खरेपणी हांवें एक ल्हान पुस्तक बरयलें नांवान चुजींग टू चीट. मनांत येवन धरून की तुवें कोणाक फटोवंक ना ती पसंती करूंक जाय. आनी कित्याक हांव मागणें करूं? देवाक उपकार करून म्हज्या कुटुंबाक पळय, हांव तुका त्या फटयना देखून इगोजेची सेवा करतना ताका चिंतप सारकें न्हय. म्हणटच हांवें दुसरें मागणें केलें. हांव वेतालों कितले फावटी हांव पयलो ऑफिसान भायर सरता आनी हांव म्हणटालों देवा आमचे इगोजेचो सांबाळ कर. ताचे वयर शेणरां उलयतालें जंय ताका थंयच निर्णय घेवचो पडलो. म्हाका दिसता हे परी काम करूंक उलटो विचार जंय तूं त्यो वस्तू फॅमिलीक लागून त्याग करता, ज्यो लोक चडसो सॅक्रिफायस करिना. जेन्ना तूं एक आयुश्यक्रम घडटा तेन्ना तुजें बॉल एके वाटेन वेतात आनी अशें करूंक उलटो विचार जाता. तूं सजमता कितें म्हणटाय ती आमी चिंता फामील तर थंयच सारकें ती सगळींच थंय आसतली. वो आमच्या मनान तरी ती आसतली ती तर आसतली. आमची भुरगीं एकदम ल्हान आसली तेन्ना आमी निश्चय घेतलो घरात शिकोवपाक एक परीक्षा करप आनी हांव परीक्षा करता म्हूण कित्याक आनी लांब काळाचो निर्णय घेवंक नासलो आनी चिंतलें की पयलीं तजवीज करुया आनी एंड्रू घेवन सुरू केलें. तो मातसो ल्हान आसलो चिंतून हें चलना ना तर आमच्यान ताका हय इस्कोलान हें सारकें आसलें. ना पास जावपाक म्हाका थोडी भिरांत आसली. पूण सेंड्रान रुचल्यो कांयच चडश्यो बऱ्यो शिम्यो मांडल्यो. बरें आनी परत ही आनीक एक दुर्गाची सुरक्षा जिविताचे रितू प्रमाणे बदलता. आनी आमकां जशी आमची भुरगीं मातशी वाडोंक लागलीं आनी इस्कॉलाचे इदायदीची जाली, आमकां दिसलें त्यो आमकां घरा इस्कॉला विशीं मात दाखयता म्हूण सुरवातेक, पूण तर आमी तें करूंक तोच केली. आनी खरेंच हांव नकलो हें हांवें व्हडल्यान म्हटल्यार जाल्यार, पूण म्हज्या काळजान जेन्ना भुरगीं चड ल्हान आनी उपरांत मातशी व्हड जालीं तुजा न्हय कितले त्रास पडटात. आनी हांवें चिंतलें ओ ती इस्कॉलान वचसर म्हज्यान रावूंक जायना आनी म्हजी इश्टां सांगाता जेवता. आनी हांवें चिंतलें तुजा न्हय हांव हें सगळोच वेळ चिंताली. आनी घडयाक हांवें तें चिंतलें व्हडल्यान आनी घरा इस्कॉलाचेर थारावो घेतलो आनी म्हाका हें एक पुऱ्या दिसाची चाकरी जाली. आनी हाचे मुन्ने हे पावटी हांवें वेला विशीं कांय त्याग करचें पडटलें आनी घडयेक म्हाका जेवंक वचोंक मेळचें ना तुजा न्हय म्हाका जाय तेन्ना त्यो सगळ्यो वस्तू करूंक. पूण वो थारावो चड बरो जावंक पावलो त्याच वेळार अँडी नेहमेस 6 हाची सिरीज कोत्तालो. नेहमायस पुस्तकांतले तो सगळें नेहमासाचें कोत्तालो आनी एका खेरीत आयतारा तो नेहमायस 6 आसलो आनी ताणें नेहमाय परत जेरुसलाक वेता वोनोत बांदूंक आनी तो सगळो लोक ताका आडोवंक सोदता कितें करूंक सोदता तें पावना जावच्याक. आनी नेहमाया आपल्या वावराचेर नदर मारता आनी तो म्हणटा हांव व्हड काम कोत्ता आनी म्हज्यान थांबोवंक जायना. आनी ताणें म्हणटोच हांवें चिंतलें वो वर्स म्हाका आनी हांवें एक कार्डार बरयलेलो. हांवें तें म्हज्या इस्कॉलाच्या रुमार आसलें म्हज्या मेजार आसलें हांवें म्हज्या आलमारीन दवरलें. आनी जेन्ना म्हाका वो फोन कॉन वो कितें येतालो हांवें चिंतलें ओ देवा म्हाका करूंक आवडटा. हांवें स्वताक म्हणलें हांव बरें काम कोत्ता आनी म्हज्यान थांबोंक रावंक जायना. आनी परत ही एक रितू म्हाका म्हज्या जिवितांतलें सगळें सोडूंक गरज नासली आनी म्हाका घरांत इस्कॉल आवडोंक लागलें. म्हणजे हांवें एक व्हडलो त्याग करूंक ना. म्हाका हें आवडलें, म्हज्या भुरग्यां बरोबर वेळ सारूंक आवडलें, तांकां वाचूंक शिकोवंक म्हाका तर आवडलें. आमी 10 वर्सां घरांतूच इस्कॉल केलें. आमी केलें आमी तें 1 वा 2 वर्सां करूंक येवजिल्लें पूण आमी 10 वर्सां केलें. तांकां पब्लीक इस्कॉलान घातलीं सगळें सारकें जालें. पूण ताणें परत शिमो बाळगल्यो. तें सारकें वो ना बरें वायट त्या तेंपा प्रमाणे जर आमी ती शीम चापिना आनी थवटाकलो लोकांक जिन्सान तरेची सेवा दिवपाक अदीक करून एक पास्टराची बायल आनी एक नवी इग्रोज आनी आमी दिसता एक कारण लोक शिमो आनी दुर्गांची येवजण नाकारता ती कोणाकूच नाका कितें करचें तें सांगलेलें. आमकां कांय वस्तू सारक्यो सोडूंक नाका. आमी केन्ना तूं एक दुरूग घालतोच तूं त्या तेंपा कसली पूण वस्तूक ना म्हणटा आनी ती खोटीन जाता. पूण जेन्ना तूं पळयता लोकांक यश मेळोवन सारकीं आसात ती लोक जाणां बरी कुटुंब वयर काडला आनी मेस्टीन वो बिझनसान जायतें प्राप्त केलां. तुका एक व्यक्ती मेळटलो जो तयार आसा आपल्या पुराय जिवितान उक्तेपणी म्हणूंक हांव आतां गोल्फ खेळपाक ना, हांव आनीक ही म्हजी आवड आतां सोडटा आनी म्हजे कंपनीक आतां वाडोवचो ना कित्याक ताका जायतोच वेळ लागतलो आनी केन्ना सदांकाळ म्हूण निर्णय घेतलो ती पळोवंक पावना. ती सारकें आनी सारकें न्हय ते निर्णय पळयना. ती प्रश्न विचारतात आतां जे परिस्थितीन हांव आसा हांवें कितें केल्यार बरेंशें तुका दिसता. केन्ना हांवें तें करूंक शाणेपण जायत आनी हांव तेंच कोत्तलों. तातूंत खूब फरक पडटा.
बरें आनीक एक वस्त आसा ज्या विशीं म्हाका उलोवंक जाय. कांय वस्तूच्यो लोक असल्या स्थानाचेर चड करून उलयनात पूण इतलोच लोक त्रासान पडटात लिंगाचे आवडीक लागून आनी ते आयज समाजान एक फानकारतात असलो प्रश्न. ते इगोर्ज जे भायरूच आसना म्हणटोच आमकां एक बरी पॅस्टराची बुद्धी दी कशें त्या भागान सुरक्षीत दुर्गा घडूंक जाय ती आमच्या जिवितान. हो आसा तो भाग जो जाय त्या लोकांक त्रासान घालतात, दुसऱ्या परस भुरग्यांची खबर करतात. दादले आनी अस्तरे मदें मातसो फरक आसा पूण तें सोंपें आनी तें एकदम सिद्ध जाता आनी हो प्रश्न विचारतोच. म्हज्या फाटल्या अनुभवा प्रमाणें बुद्धिवंत वस्त ह्या वेळार जी ताणें करूंक फावना ती ताणें एकामेकाक भेटोवंक फावना. आनी कांय लोकांच्या फुडाराची अपेक्षा आनी सपनां ताच्या कुटुंबा पासत आनी ताचे काजार हे मनान दवरून बुद्धीची वस्त करून आनी हें आनीकूय सोंपें जाता. कितें जाता आनी ना म्हणूंक तयार ना आनी संस्कृतायेन थान आमचे मुद्दे घेतात. आमी समाजान थान मुद्दे घेतात. जर हे सगळीं देगेर जेतात जाल्यार तशें जिवंक सारकें आसपाक जाय. पूण जेन्ना आमी थांबोन प्रश्न विचारतात, हांव आदीं आसलो त्या अनुभवा प्रमाणें म्हजो फाटलो लिंग वागणूक, म्हज्यो फाटल्यो चुकी, म्हजें फाटलें कितें जें जावन म्हाका फुडाराक खंय आसपाक जाय तें नदरेक धरून हांवें कितें केलां बरें म्हूण तुका दिसता. रोकडो शिमो सुरक्षा दितल्या दुर्गान तें वाडटा. प्रश्न कितलो सारकोच उगडावपो आसा आनी त्या प्रश्नाचो जबाब वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळो आसा. लोकांचो नाद वेगवेगळो आसता. एक दादल्याक कोचडी चित्रां पळोवपाची संवय जातोच ताच्यो शिमो ज्या दादल्याक त्या बाबतींत प्रश्नच ना ताचे खीण दुसऱ्यो आसतल्यो. म्हाका इश्ट आसात तांच्या घरा लागीं तांकां इंटरनेट ना, तें थंय ना आनी वर्सां जालीं हांव दादल्याक वळखता ज्या हॉटेलाच्या रुमान रावच्या आदीं. ते कोण सांगता प्रवास करपी वो ते आदींच फोन करून तांच्या रुमांतल्यान टॅलिव्हिजन काड म्हूण सांगपी. बरें दर एक दादल्यान आपलो दर्जो धरूंक जाय. पूण परत जेन्ना एक दादलो म्हणटा म्हज्या फाटल्या जिविताच्या अनुभवा प्रमाणें म्हज्या फुडाराच्या अपेक्षा आनी सपना प्रमाणें हांवें कितें केल्यार बुद्धिवंत जातलें आनी रोखडेंच तांकां गमता खंय त्यो शिम्यो आनी खंय त्यो सुरक्षाची दुर्गां आसोंक जाय ती. हो प्रश्न खूब खोलायेचो पूण तो शीत करूंकूय म्हाका दिसता केन्नाय आमी स्वताचेर चडूच विस्वास दवरतात म्हूण तूं जाणय आनी सदांच चिंतात आमी तशें करची ना हांव तितलें करपी न्हय म्हजे कडेन करून घडपाचें न्हय आनी अशें न्हय की ताका तुजेर विस्वास ना म्हूण सगळे नेम आनी कायदे धरूंक तूं त्रासान पडना जावं. पूण परत हांगा जर तूं तुज्या काळजान दिसता तुवें म्हटलां तशें तुज्या फाटल्या जिविताक लागून तुझा न्हय तूं त्या विशीं सहमत ना, तुझा न्हय हांव शिकलें तर हांव सहमत ना तर हांव करिना. तुझा न्हय म्हाका कारान पासून आसंक गरज ना म्हाका कोणाक 50 खारोना दिवंक कित्याक म्हाका तें करूंक नाका पळय तें. जर त्या विशीं म्हाका शांती ना तर हांव कशेंच तें करपाक ना म्हणटोच. आनी ज्या लोकांक तुजें सारकें गिन्यान आनी अनुभव ना हो प्रश्न तांकां हुशार पसंती करूंक सहयोग दिता. सारकें कितें म्हटलां तें कितें म्हत्वाचें. जर म्हज्यान एक सेकंडाक परत म्हणूं येता तुका कारण आसोंक गरज ना. हे म्हाका दिसता तुज्या प्रेक्षकांक कितलें उमेदीचें तें म्हाका शिकोवंक पडलें. म्हाका दिसता गरज हांवें एक सगळ्यांक दिवंक आनी हांवें आमच्या भुरग्यांक सांगूंक प्रयत्न केला तुवें दर्जो सांबाळूंक बरें आसा आनी जेन्ना कोणें कित्याक म्हणून विचारल्यार गरज ना तुवें जबाब दिवंक त्या प्रश्नाचो. प्रश्न आसा जाचो जबाब दिवंक गरज ना आनी तुवें म्हणोंक येता तूं हें जाणय तूं फकत एक निर्णय हांवें म्हजे पासत घेतला. हांवें तो तुजेर घालिना व दुसऱ्या दर एका जोडप्याचेर. हें हांवें म्हाका थारायलां. आतां हांव उलोवपाचें बंद करतलीं. हांव त्या सुटावेचें करचें ना आनी केन्नाय भितरलें मन हो पवित्र आत्मा आमकां सांगता आनी एक पावट आनी तें सुटावें करूंक सुरू करतोच आनी चड करून लोकांक सोयीक दिता ते विशीं भासाभास करूंक हो आमच्यान बरें कारण ना म्हणून. तें सारकें चड बरें. तर हें कितें तुवें म्हटलें तें चड म्हत्वाचें. बरें म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमच्यान आनीक 5 वा 6 प्रोग्राम करूं येतात पूण कोठा आमकां वेळ ना. तरी पूण म्हाका भरवसो आसा आमच्या प्रेक्षकांनी आयज हे भासाभाशेचो आनंद घेतलो म्हूण आनी म्हाका तुमचो दोगांयचो आभार म्हणूंक जाय हो वेळ आमच्या सांगाता सारलो म्हूण. खरेंच चड बरें दिसलें. देवाचो आशिर्वाद आसूं. बरें मुन्यो 4:23 म्हणटा आनी कसल्याय दुसरे वस्त परस तुजी काळजाची काळजी घे कारण तांतल्या जिविताची जोर फुट्टा. आमकां जाय तुमी आयकूंक शिकोवंक सुरक्षीत क्षेत्रान रावंक तुज्या जिवितान आसोंक की सुरक्षीत दुर्गा वो ह्यो सारक्यो शिमो तुज्या जिविता भोंवतणी. तुका दूख जायना जावंक तुका दुखोय नाका दुसऱ्यांक दुखोय नाका आनी दुसऱ्यांक तुका दुखोवंक दिनाका.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.